सर कॉम्पिटिशन कशें आसा तुमी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार? कॉम्पिटिशन खूप टफ आसा, कारण जे ह्या हितून सहभागी जाल्लेले आसा त्या सगळ्या लोकांनी आपली मेहनत कल्पकता जी आसा ती दाखयलेली आसा. कशें आसा की माटोळीची स्पर्धा जी आसा ही आमच्या गोवा सरकारच्या कला आणि संस्कृती खात्यान आयोजित करून एक बरी गजाल केल्लेली आसा. कित्याक आमची जी जैवीक संपदा आसा त्या जैवीक संपदेच्या परंपरेक एक जे ज्ञान आसा ते ज्ञान एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन वचोंक जाय आणि त्या माध्यमांतल्यान माटोळीची परंपरा ही बरें कार्य करता. आमकां जो मेरेन अशा प्रकारचो उपयोग जो आसा पारंपारीक पद्दतीन वनस्पतींचो तो कळना आणि त्यांचे वखदी गुण किंवा एखाद्या वनस्पतीक विखारी गुणधर्म आसा हे जो मेरेन कळना न्हू तो पर्यंत आमी अज्ञानी रावंक शकता. आणि आमी सदांच जैवीक संपदेच्या दृश्टीन गोवा जो ग्रेस्त आसा ही ग्रेस्तकाय आमकां कायम जर दाखोवपाची आसा आणि उरपाक जर जाय जाल्यार हे ज्ञान जे आसा हे ज्ञान आमकां तिगोवपाक जाय. आणि ही माटोळीची परंपरा आसा ही परंपरा म्हाका दिसता की ही जे दायज आसा हे दायज फुडें व्हरतली. आमचो गणपती चवथीचो जो उत्सव आसा ह्या उत्सवातली ही परंपरा ही केवळ आमकां गोंय आणि कोकणांत पळोवपाक मेळटा. आणि हे जे भाग घेवपी कलाकार आसा कारागीर आसा हांव तेंचे अभिनंदन करता. कित्याक जवळ जवळ 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो ते ह्या फाटल्यान मेहनत घेता आणि त्याच्या खातीर कितले बक्षीस दवरला किंवा आपणाक कितें मेळटलें हो तेंचो हेतू नासता. जास्तीत जास्त लोकांक हे पारंपारीक ज्ञान कशें वयतालें आणि ते ज्ञान आपल्या जाणट्या कडल्यान कशें घेवचें हे तांकां बरोबर खबर आसता. आणि ताका लागून ही स्पर्धा जी आसा ही स्पर्धा जो मेरेन जातली तो मेरेन लोकांचे नाते जे आसा ते राना कडेन आणि रानांतल्या वनस्पती कडेन कायम उरताले हातून मातूय दुबाव ना. ही जी माटोळी जी आसा न्ही माटोळीक नवीन कितें कितें बांदलें आसा? नवीन तेणी कशें आसा न्हू खूब वेगवेगळे रानान ज्यो वस्तू मेळटा. म्हणजे आतां आमी वारंग जे म्हणून सांगले तेणी ह्या गांवांत मेळटा ही म्हाका खबर नासली. ते वारंग तेणी लायलेले आसा. मागीर शिवलिंगा सारके फूल आमी ज्याचे वापर करता सोमारा दिसा लोकांक खबरूच ना की ते झाड जे आसा हे जवळ जवळ दक्षिण अमेरिकेंतल्यान आमच्या कडेन येयला आणि ताका इंग्लिशीन कॅनन बॉल ट्री म्हणटा. तर तेची फळां जी आसा ही मेहनत पूर्वक तेणी दुसऱ्या जाग्या वयल्यान हाडल्या. मागीर हांगासर तेणी गोरख चिंच जी आसा जेका आमी बाओबाब म्हणटा जाचो खूब वखदी उपयोग आसा. आणि ते फळ जे आसा ते विशांतान आतां माटोळी जाल्या उपरांत तेचे फळ जे आसा ते कापपाक जाय आणि भितर जो एक आंबट असो पदार्थ मेळटा तेच्या पासून बऱ्यापैकी सरबत करून सगळी घरांतली पिवंक शकता. वखदी गुणधर्म आसा आणि प्रचंड प्रमाणात टॅबलेटी विटामीन सीच्यो घेवच्या ऐवजी जर आमी ह्या पावडरीचो म्हणजे ती पावडर सुकून करूंक मेळटा आणि डायरेक्ट ते जे आमटाण आसा ती जर घातली जाल्यार तेचो फायदो आमी जशी चीज वापरता तशीच ती वापरपाक येता. पूण चव मातशी वेगळी आसा चिचेची आणि हिची. सर आमी पळयलें जर आसत जाल्यार फाटल्या वर्सा पेक्षा अंदू खूब माटोळीकार कमी जाल्ले आसात. सो कितें मॅसेज आहा सर? तो मॅसेज म्हणजे कशें आसा की स्पर्धेन सहभाग जो आसा तो कमी जाता. त्याच्या खातीर कशें आसा की सरकारान हो म्हणजे कला संस्कृती खातें जें आसा तेंच्यांनी हाचेर विचार करपाक जाय आणि तेंच्यांनी कशा रितीन हो आमी कलाकार आसा कारागीर आसा तांकां राजाश्रय कसो दितालो पॅट्रोनेज कशी दिताले ह्या नदरेंतल्यान जर व्यवस्थीत स्कीम जर आखीत आणि जे सहभागी जाता तांकां कमीच कमी 10,000 जर मानधन दिलें म्हणजे त्याच्या खातीर बंधनां घालपाक जाय की रानवटी फळां जास्तीत जास्त आसपाक जाय. पारंपारीक सैमीक आवाठ जो आसा तो तुमच्या जे सादरीकरण करता माटोळी तितून आसपाक जाय. ह्या गजालीक जर तेंच्यांनी म्हत्व दिलें जाल्यार म्हाका दिसता की सहभागी जे कलाकार आसा तेंची संख्या निश्चितपणान वाडटली. चडशे माटोळी जी आसा न्ही चड मेडिसीन चड आसा न्ही मेडिकल प्लांट कशें आसा न्हू माटोळीन आनी आयुर्वेद आमकां जे सांगता की आयुर्वेद स्पश्ट म्हणटा की सगळ्यो वनस्पती आसा तांकां वखदी गुणधर्म आसा. फक्त आमची नजर जी आसा ही तशी जाय म्हणजे आमची जर दृश्टी व्यवस्थित आसा उपयोग करपाचे. आतां तेणी माजोड्डा वचून जे गवत हाडला त्याचो तेणी वापर केला त्याच्या वयल्यान कळटा की कितली क्रिएटिविटी आसा म्हणजे एखाद्या कलाकारा कडेन.
आतां मक्याची बोंडां आसा ती कितली वापरपाक जाय तेचें ज्ञान जाय मनशाक. म्हणजे हे जर सगळें जर चिंतीत जाल्यार तितून वखदी गुणधर्म आसा, तितून विखारी गुणधर्म आसा, हे सगळ्या प्रकारचे वनस्पती भितर आसता. पूण ते ज्ञान जे आसता हे ज्ञान केवळ काही मोजक्याच लोकांक आसता आनी ते ह्या माटोळेच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावोवपाचो यत्न करतात. म्हजें नांव विशांत वसंत गावडे, केळबाय कुर्टी, फोंडें गोंय हांगासर हांव रावतां. आमचे सगळे घरची आनी म्हजे सगळे भावांनी मेळोन अंदू चवथीच्या निमतान आमी एक भव्य दिव्य अशी माटोळी केल्ली आसा. अंदू माटोळेक आमी मुशक वा असो गणपतीचें रूप चित्र आमी रेखाटलेलें आसा. आनी आमी दर वर्सा जी कला आनी संस्कृती खात्याची माटोळी सर्त जाता तितून आमी वांटेकार जाता. फाटली एक 6-7 वर्सां सेगीत आमी ह्या सर्तीन वांटेकार जाल्ले आसा. अंदू ही माटोळी तयार करपाक आमकां एक जवळ जवळ 2 ते 3 दीस लागलेले आसा. आनी ते सगळें सामान कलेक्शन करपाक आमी गोंयभर भोंवून ते आमी सगळे एक 3-4 दिसां भितर कलेक्शन करून हांगासर सगळे सजावटीक वापरलेले आसा. ही पयलीं तुमी वचोन पळयता, चॅक करता खंय कितली माटोळी तुमकां मेळटली, कितें ती फळां. हय, आमी एक श्रावण लागले की कशें आसा की श्रावण लागले की सगळी आमची फळावर फुलां फुलपाक सुरू जाता. सो तेन्ना आमी एक रावंड मारता आनी पळयता बाबा खंय कितें जाल्लें आसा. सो तशें आमी मागीर ती चवथीच्या टायमार आमी ती वचून हाडटा. नाजाल्यार कशें जाता की डायरेक्ट चवथीच्या टायमार तूं गेलो आनी तर मेळूना नाजाल्यार मागीर तो टायम वेस्ट जाता. सो आमी एक पयलीं रावंड मारून पळयता सगळें. म्हाजे अंदू 333 आयटम्स आमी इन्क्लूड केल्ले आसा आनी आमी सगळे फॅमिली मेंबर्सांनी सगळे मेळून सगळे जमिल्ले आसा. अंदू गणपती मेडिसीन आसा सद्याक मेडिसीन जशें आमकां उदराजीन सरान सांगलें की एवरी जे प्लांट आसा, फ्रूट आसा ते वखदी आसा. सो आमकां तेची कितलीशी म्हायती आसा पळय ते इम्पॉर्टंट आसा. सो हांव तुमकां एक थोडे पारंपारीक आमचे जे सांगता. आमी अडुळसो वापरला. अडुळसाचे जे पानां आसा पळय सामकें सिंपल तेचो हें आसा की कितें ताप थंडी बी आयली न्ही जाल्यार ते आमी उदक तापोवन ते न्हाले की आमकां ते ताप थंडी आमची बरी जाता. सो अशा प्रकारे सामके गांवठी अशे खुबशे आयटम जे आसा ते आमी हांगासर समावेश केल्लो आसा. अंदू गणपती करपाचें कारण कितें आशिल्लें? गणपती म्हणजे कसो आसा की आमचे आराध्य दैवत आनी सगळ्यांच्या मनान चवथ म्हणल्यार गणपती. सो आमी फाटली कितलीशीच वर्सां वेगवेगळे आमी हें करताले, चित्रां करताले. सो आमी ह्या वर्सा आमच्या डायरेक्ट मनान आयलें की आमी चल गणपती करया. आनी गणपती म्हणजे आमकां एक सगळ्यांक अशें उमेदीचें अशें हें करून आसता. सो आमी डिसायड केलें की गणपती करया म्हणून.